बाई नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. एक सुरुवातीक नाव वाचलंच बरं असलं की परंपरा मग ऍक्च्युली जोडेल गोयचं ब्रँड न्ही. येस. तर बेसिकली या ब्रँडाची सुरुवात म्हणजे तकल्यान कशी आली किंवा कशी झाली सुरुवातीक थोडक्यान एक सांगा. ओरिजिनल ट्रेनिंग रिसर्च अकॅडमी डॉक्टर स्नेहा भागवत आणि त्याच्या वांगडा तेजस्विनी पै ह्या दोघांनी मेळून म्हणजे दोघांनी मॅडम आमच्यो प्रोपरेटर हे दोघांनी मेळून गेले 8 महिने झाले त्यांच्यानी कुणबी प्रोजेक्ट स्टार्ट केलो. तो कुणबी प्रोजेक्ट आम्ही तालकोंडा गांव सांतेमोल राय तो एक तालकोंडा गांव आसा थंयसर कुणबी समाजाच्यो बायलो रावतात. थंयसर त्या बायलांक आम्ही युपीसून सर हाडून तांकां कुणबी हँडलुमाचेर साडयो कशो तयार करप त्यो शिकयल्यो आणि आता आम्ही त्याच बायलांक आम्ही जॉब दिला आणि गेले 8 महिने जालो हो आमचो प्रोजेक्ट चालू आसा. त्याचा प्रतिसाद कसो किती आसा गोंयान ऍक्च्युली कारण हो न्यूज ब्रँड आसा. आम्ही आता ऍक्च्युली हांवें पळयलो म्हटल्यार 2 दिसांनी आम्ही पळयलो कितें तरी वेगळें दिसता हितून म्हटलें. गेली 1 वर्स ते 8 महिने झाले आमकां ह्या कुणबी प्रोजेक्टाक खूप बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आणि गेली 4 महिने झाले हांव थंय मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करता. म्हणजे हांव कुणबी आमचे गोयचे ट्रेडिशन आसा न्हू ते प्रमोशन करपाचें काम करता. तशेंच कुणबी समाजा खातीर हांव एज अ निमित्त म्हणजे तेंच्या वांगडा निमित्त म्हणून काम करता. देव बोडगेश्वराच्या कृपेन आमकां ह्या गोंयान भरपूर बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. तशेंच लोक उत्सवाक आमचो स्टॉल आशिल्लो 5 दिसांक आम्ही 1,22,000 सेल केल्लो. तशें हांव ह्या कुणबी प्रोजेक्टाच्या मार्फत हांव दिल्ली यशोभूमी सेंटरान वचून आयला आमचे गोयचे ट्रेडिशन दिल्ली पर्यंत प्रमोट करून आयला. तर खूप बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आणि हांव आमचे देव बोडगेश्वर तशें आमचो सिद्धिविनायक दामोदर महाराज त्यांचे कुल आमचे मडगांवचो दामबाब तेजे बी हांव तेंचो सदांच आमचेर आशिर्वाद आसा आणि आमकां खूप वयता ते बरो रिस्पॉन्स येता. अच्छा बाई बेसिक जे प्रश्न विचारले इवन आम्ही हांगासर केले तुम्ही फुल फ्लॅश जॉब करता मार्केटिंग फुल फ्लॅश करता तसंच हांव फुल फ्लॅश करता. तसं हांव माझो पर्सनल हांव प्रोफेशनल एक घुमट आरती टीचर गेली 3 वर्सां जाली ह्या भुरग्यांक घुमट आरती फ्री ऑफ कॉस्ट शिकयता. तसोच हांव एक प्रोफेशनल काराओके सिंगर तसोच भजन गायक नाटकांनी 9 वर्सां काम केला. एक हॉबी कलेची हॉबी आसा पूण एक एम आसा की म्हाका हो कुणबी प्रोजेक्ट आसा न्हू तो खूप पयस पर्यंत म्हणजे लॉंग टर्म व्हरोंक जाय. कित्याक आमचे जे गोयचे ट्रेडिशन आतां गेली 25 वर्सां आशिल्ले आणि आता खंय तरी फाटी पडला. ते कुणबी ट्रेडिशन परत रिक्रिएट करपाक जाय म्हणून म्हाजो फुल स्विंग आमचो प्रयत्न चालू आसा. म्हजो तसो डॉक्टर स्नेहा मॅडमीचो आमची तेजस्विनी मॅडमीचो फुल स्विंग प्रोसेस चालू.